Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. हे सगळे बीजेपीचे मूळ कार्यकर्ते जांका बीजेपीन तिकेट दिल्या। तिकेट वाटपाची टक्केवारी 35%। आता हे तिगूय फुर्योज जावन बीजेपी सोडून गेल्ले। बीजेपीची तिकेट मेळटा म्हूण परत पक्षांत रिगले। हांची टक्केवारी 7.5%। आता बीजेपीन इम्पोर्ट केल्ले बाकीच्या पक्षांचे फुडारी पळयात। वेगवेगळ्या पक्षांतल्यान बीजेपीत आयिल्ल्या 23 जाणांक तिकेट म्हणजे 21 ते 27 आमदार घेऊन 10 वर्सां सत्ता चलयल्ल्या पक्षाचे 57.5% उमेदवार इम्पोर्टेड। 2017चे वेंचणुकेत बीजेपीचे 13 आयिल्ले। मनोहर पर्रीकार गेल्या उपरांत उरले 12। विश्वजीत राणेन सुरवातीक काँग्रेस सोडून बीजेपी धरली। फाटोफाट आनीक दोगांनी राजीनामो दिवन बीजेपी गाठली। उपरांत मगोचे 2 जाण आणि काँग्रेसीचे 10 फुटून बीजेपीत पावले। 27तले 15 म्हणल्यार 55% आमदार इम्पोर्टेड। या सगळ्या प्रकाराक लागून आता बीजेपीचो 12 सीटांचेर सरळ बंडाक फुडो। मांद्रेच्यान लक्ष्मीकांत पार्सेकार, शिवोलेच्या सीटाक काँग्रेसीत गेल्ल्या मायकलाची चॅलेंज। बीजेपीत वचूनय तिकेट मेळूंक नाशिल्ल्या दुखावल्ल्या पावसकाराचे सावड्ड्या इजिदोराचे काणकोणा बंड। उपमुख्यमंत्री बाबू गवळकाराची घरकान्न सावित्रीचे सांग्यार आव्हान। बाबुशाक तिकेट दिल्या म्हूण उत्पल पर्रीकाराचे पणजे बंड। साळगांव मूळ बीजेपी कार्यकर्ते फुर्योज जाल्यार कुमार जुंया सिद्धेशाक थातारल्या उपरांत बीजेपी मुखार रोहन हरमलकराचे बंड। प्रिया गोविंदाक तिकेट दिल्ल्यान थंय बीजेपीचे उबे कुडके। फोंड्या रवीक तिकेट दिल्या म्हूण बंड। बीजेपीन डबल इंजिन, विनेबल उमेदवार आणि विस्कळीत विरोधकांचे गणित करून जिखपाचे गणित केला खरे, मात भायल्या भितरल्यांच्या बंडाचो धग पालवल्लो ना। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।